आयच्या दिसाक जेसूर बुजो तुका दुनियान ते भेटयता दिसा पातोळ उदेताना काळजांतले उदकार सोडटा आयच्या दिसाक जेसूर बुजो तुका दुनियान ते भेटयता संकोश्टांनी सोदता तुका उस्क्या कोंतीन सोदता तुका कुशालपणान सोदता तुका सगळी कोडेन सोदता तुका बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं तुमचे सगळे आसूं. प्रितीच्या भणी भावनो, आयज आमी बणकोणीन आसलेल्या भाव भयणां पासत आमी हो आयतार भेटयता. आमच्या सगळ्यांच्या जिवितांत वाडोळ मारताच, कश्ट दूख आहाच. असल्या वेळार वाडोळ मारता पळय तेन्ना आमी कितें करता काय? आमची नदर आमी जेजूचेर धरून आमच्या जिविताक फुडो करता. आयचो विशय आमकां आमच्या जिवितांत येतल्या वाडोळ मोला मदें जेजूचेर नदर धरूंक आमच्या जिविताक फुडो करूंक आमकां उलो करता. भोव करून बणकोणींत आसलेल्या आमच्या भाव भयणां पासत मागुया तांच्याय जिवितांत वाडोळ मोल आयला. असल्या वेळार जेजूचेर भावात धरून आपणाचे जिविताक तांक मारूंक तांकांय बळ मागुया आनी हे पवित्र रितीन फाव ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. हांव पातकी सर्वपरिदात देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हडलो अपराध. ह्या पासत बेंती सदांच संकवार मरयेक सगळ्या दोतोरांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर विनवती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्वपरिदात देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक आमेन. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. मोहिमा देवाक उंच सर्गी आनी शांतीताच्या इश्टा संवसारी सरस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्वपरिदात देवपा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाचता. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शिलये तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या संगाती देवा बापाचे महिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. सगळ्या पासत आमी मागुया जी कोण आपणाचो वाडदीस समरमतात, ओकाचाराचो दीस पाळटात, तशेंच जी कोण पिडेंत आसात जावं हॉस्पिटलांनी घरांनी जांच्या जिवितान वाडोळ आयला, कोश्ट आयला, दूख आयल्यात तांचे पासत मागुया. खेरीत भाशेन कोवीड ही पिडा आमच्या समाजांतली पयस वचूंक मागुया. बणकोणींत आसलेल्या भाव भयणां पासत मागुया. बणकोणींत आसलेल्या भाव भयणांची सेवा करतात तांचे पासत मागुया.
सोर पदीदार आनी सोर काकुतींच्या देवा, कालसाचे सगळे घोट तूं सुपुनाय जाणोय, प्रमाणीक कोण ती तूं जाणोय, आनी पातक्यांक प्रमाणीक करूंक तूं शकताय. बोणकोणींत आसलोल्या सगळ्या आमच्या भाव भयणी खातीर आमची प्रार्थना मानून घे. तांचे कोश्टा दुखांनी तांकां सोंसणीकायेचें बोळ आनी बोरवाशाचो उजवाड दी. आनी बेगीनच ती बोणकोणींतलीं सुटोवन आपल्या घरा सालोमती पावोशी कोर. आमच्या सोमयाचे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करत देव तुजे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवो चलयता सासनाच्या ससनांक आमेन. राजांच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप. एलिजा होरेबाग सर्वेस्पराच्या दोंगरार पावलो तेन्ना एके दोलीन गेलो आनी सगळी रात ताणें थंय सारली. अवचीत सर्वेस्पराचें उतर ताका आयकूंक आयलें. भायर सर आनी सर्वेस्परा मुखार दोंगरार उबो राव. तेन्ना सर्वेस्पर ते वाटेंतल्यान गेलो. तेन्ना इतलो कडक आनी खोर वारो मारलो आनी त्या वाऱ्यान सर्वेस्परा मुखार दोंगर फुटलो आनी कोडफांचो चुरो जालो. पूण सर्वेस्पर त्या वाऱ्यांत नासलो. वाऱ्या उपरांत धर्म काम जाली, पूण सर्वेस्पर धर्म कांपेंतूय नासलो. धर्म कांपे उपरांत उजो आयलो, पूण सर्वेस्पर उज्यांतूय नासलो. आनी उज्या उपरांत एक मंद शितळ वाऱ्याचो आवाज आयलो. हें आयकतच एलिजान आपल्या नेस्पा आवरणान तोंड धांपलें आनी भायर सरून तो दोलीच्या दारार उबो रावलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. तुजी काकळूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दयेन आमची सोडवण कर. आनी एक फावट म्हणोया. तुजी काकळूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दयेन आमची सोडवण कर. सर्वेस्पर सांगता तें चीन दिवन आयकोता. खरेंच शांतीची खबर देव सांगता. ताची भक्ती करतल्या ताची सोडवण लागीं पावल्या आनी ताची मोहिमा आमच्या देसान वसतली. आमचो जबाब. तुजी काकळूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दयेन आमची सोडवण कर. मोग आनी विस्वाशीपण एकामेकाक भेटतात. नीत आनी शांती एकामेकाक वेंगेन घेतात. विस्वाशीपण भुमींतलें उपजतलें आनी स्वर्गार तावन आमचेर देंवतलो नितीचो उजवाड. आमचो जबाब. तुजी काकळूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दयेन आमची सोडवण कर. सर्वेस्पर आपुणूच आमकां सुभागी करतलो आनी आमची भूंय जातली सुफोळ पिकाळ. नीत चलोवन येतली ताचे मुखार. ताच्या पावलांनी पावलां घालून येतली शांती. आमचो जबाब. तुजी काकळूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दयेन आमची सोडवण कर. बागयोन पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, क्रिस्ता सोवें हांव सत उलयतां, फट सांगिना. पवित्र आत्म्या सोवें हें खरें म्हूण म्हजें अंतस्कण म्हाका खात्री दिता. म्हाका एक व्हड खंत आसा आनी म्हज्या काळजाक तांबो नासलेली दूख. तर जीं मासा रोगता प्रमाणे म्हज्याच गोंतरांतली त्या म्हज्या भावा भयणींक उपकारतें जाल्यार हांवूच शिरापलोलो आनी क्रिस्ता कडसून भायर आयलोलो जावंक तयार आसता. ती इस्रायल पुर्जेची. तांकां देवान आपलीं भुरगीं करून घेतल्यांत. तांकां आपले मोहिमेन वांटो दिला.
तांचे लागीं करार केल्यात। सुमूर्त आनी सेवा धर्म तांचे पासत तारायल्यात आनी तांकां बासावण्यो केल्यात। महापुर्वजांची संसत्ती आनी तांचे थावन रोगता मासा प्रमाणे जेजू क्रिस्त उत्पन्न जाला। तो सगळ्यां परस व्हरतो सासणाच्या सासणांक वाकाणी फावो आसलोलो देव। आमेन। देवाचे उतर हें देवाचे व्हड उपकार। उद्गाराक आमी उबी रावया। सर्वेस्पराची वाट हांव पळोवनूच आसां, ताच्या उतराचेर हांव पातयेवन रावतां। सोरिस्पो तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं। मातया प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान महिमा तुका सोमिया। लोक जेवण दादोशी जाल्या उपरांत आपूण लोकांक घरा धाडटलो म्हणसर जेजून शिसांक वड्यार चडोवंक आनी आपणा आदीं पेले तोडी वचूंक लायले। लोकांक धाडल्या उपरांत तो एकलोच मागणें करूंक दोंगरार गेलो। 3 सांज जातोच पर्यंत आपूण एकलोच थंय आसलो। पूण व्हडें बाय दर्यान पावून ल्हारांनी बडोवताले, कित्याक पोत्तें वारें मारतालें। रातीच्या 4थ्या पारार जेजू दर्याचेर चलून ताचे सोरशी आयलो आनी ताका दर्याचेर चलून येता तो पळोवन भूत म्हूण समजून ते भियेले आनी भियोन तांणी बोब मारली। पूण रोखडेच जेजून ताचे कडेन उलोवन म्हणलें, धीर धरात, हांव तो, भियो नाकात। पेद्रून पट्टीपाळ करून म्हणलें, सायबा, तूंच जाल्यार म्हाका उदकाचेर चलून तुजे सोशी येसो कर। जेजून म्हणलें, ये। तेन्ना पेद्रू वड्यावेलो देंवून जेजू सोशी येवंक उदकाचेर चलूंक लागलो। पूण वाडोळ पळोवन भियेलो आनी बुडूंक लागलो। बोब मारून ताणें म्हणलें, सायबा, म्हाका वाटाय। आनी रोखडोच जेजून आत पावोवन ताका घोट धरलो आनी म्हणलें, ओलक्या विस्वासाच्या मनशा, कित्याक म्हूण तूं दुबावलोय? आनी ते वड्यार चडटा म्हणसर वारें थांबलें। वड्यांत आसले तांणी ताचे मुखार सरपटून म्हणलें, खरेपणी देवाचो पूत तूं। जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाकाणी तुका क्रिस्ता। प्रितीच्या भयणी भावानो, एक पावटी खंय एक न्हंयच काजारी आपणाच्या घरा ती येताली। घरा वेतना तांकां वड्यान वचोंक पडटालें, कोलठोडी वचोंक। तांचें ल्हानशें व्हडें आसलेलें। दोगांय जाणांक घोव आनी बायल न्हंयच काजारी व्हड्यान दर्यांत वेतालीं। पळय तेन्ना खंय वेताना बरेंच वाडोळ येता, मोळ जाता, वाडोळ येता, व्हडें हालता दोलता। घोव झुजारी, पूण गोरकान बिसूड। गोरकान भियेता, वाडोळ मारता तेन्ना भियोंक लागली आनी घोव जाल्यार शांत आहा। तेन्ना गोरकान येता आनी
गोरकाराक म्हणटा तुका कांयच भिरांत दिसना? ही घोडीक आमच्या जिविताची निमाणी घोडी जाय, आमी मोत्तले आमी बुडटेले तुका कांयच पडलेलें ना? ती बगोर बगोर घोवाक म्हणटात तिचो बरवासो गेलोच कसो, कांयच ना कशें, आतां जालें, आतां आमी मरण आयले अशी ती सोसमली. आनी गोरकार सुसेगाद आसा. ताका हालयलो म्हणलें कितें तुका कांयच सजमना? खंय तेन्ना खंय गोरकार आसूंक लागलो, व्हडल्यांत आसूंक लागलो. तेन्ना ही गोरकार म्हणूंक लागली, भिवन भिवन म्हणूंक लागली कितें तूं आसताय? आमचें जिवीत कोबार जायत आयलें आनी तूं आसताय? तेन्ना खंय गोरकारान ताचे लागीं सुरी हाडली, सुरी दवरली, खंय काडली आनी गोमटेशी दवरली. गोमटेक दवरली, हांव तुका मारता. तेन्ना गोमटेक दवरली, सुरी गोमटेशी दवरली पळय तेन्ना ही गोरकार आसूंक लागली, व्हडल्यांत आसूंक लागली. तेन्ना हो गोरकार म्हणूंक लागलो तूं आसताय? तुका भिरांत ना? हांव तुजो जीव काडटा, तुका भिरांत ना? गोरकार म्हणली हांव कित्याक भितेली? हांव जाणो की तूं म्हजो मोग कोत्ताय म्हणून, आनी तूं म्हजो जीव केन्नाच काडपाक नाय. कित्याक ही सुरी आहा पळय ती म्हज्या मोगया लागीं, आनी म्हजो मोगी म्हजें जिवीत कोबार करपाक ना. तेन्ना गोरकार आपणाच्या गोरकानीक सांगता कितलेंय वाडोल मारूं आमचे जिविताची दोरी आसा देवा लागीं, आनी तो आमकां मोग कोत्ता, तो आमचो मोग कोत्ता, तो आमकां कितेंच वायट करूंक जावंक दिवचो ना. आमी तर वाचल्याव ताका आर्कां दिवंक गरजेचें, आमी तर मेल्याव ताच्याच मोगान आमी वचूंक गरजेचें. काय बरीं उतरां ह्या गोरकाराची गोरकांनी. प्रितीच्या भयणी भावनो, आमच्या जिवितान वाडोळ मोल आहाच. एलिजाच्या जिवितान वाडोळ मोल आसलेलें. रासा जेजबेला लागीं लग्न जाल्लो. जेजबेल ओन भावाट्या देवाक बसपी, आनी जेन्ना तो लग्न जातो सगल्या ओन भावाट्यांक तिणें हाडली. बाल ह्या कुड्ड्या देवाची पुजा ती कोत्ताली. ताचे प्रवादी आसलेले आनी हे प्रवादी फटिंगपणान जियेताले, फटिंगपण भागीत करताले. आनी असल्या वेळार एलिजा प्रवादी आहाब राजाक खऱ्या देवाची वळख दिता, तांचे आसलेल्यांक खऱ्या देवाची शिकोवण तो तांकां दिता. आनी जेजबेल तिट्टा पळय तेन्ना त्या प्रवाद्यांक एक चॅलेंज कशी आव्हान कसो तो मांडटा. आनी ह्या आव्हानाक ते इतले जाण आसून पासून एलिजा प्रवादी एकलोच देवाचो खऱ्या देवाचो प्रवादी आसून पासून तो जिखता आनी ह्या फोटकेऱ्या प्रवाद्यांक कुड्ड्या देवाच्या प्रवाद्यांक जिवेशी मारता. जेजबेल राणी एलिजा प्रवाद्याचेर बरीच तापता, तिट्टा, ताका जिवेशी मारूंक सोदता. आनी एलिजा प्रवादीक जेन्ना गमतोच तो थंयचो पळून धांवता. समज 40 दीस 40 रात तो चल्ल्या उपरांत कांसार जाता, थकता. होरेब दोंगरार एका धोलीन तो रीग घेता, एक धोलीन भितर सरता. आनी ह्या धोलींत आसलेलो पळय तेन्ना थकलेलो, कांसार जालो, भूक लागलेली पळय तेन्ना देव ताका भेट्टा. कसो भेट्टा गाय देव ताका? झगडणे जावन ना, होर वारें मारून ना, वत येवन ना. देव ताका भेट्टा शांतिकायेन येता. देव ताका मेळूंक, देव ताका शक्ती दिता, ताकद दिता आनी आपणाचें उतर अदीक मुखार परगटूंक ताका बळान बुद्धा. ताच्या जिवितान वाडोल येता तेन्ना देव ताका भेट्टा. भाग्योन पावलू दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकलां. भाग्योन पावलू खेरीत भाशेन इस्रायल पोचेक सांगतात तुमी ती देवान विंचून काडलेली पोरसां. भाग्योन पावलू खरें म्हणल्यार क्रिस्ती लोकांक धुमाळो दितालो. जेन्ना क्रिस्त ताका भेट्टा तेन्ना क्रिस्ताचो परगटना तो जाता. आनी ताका सोजमना कशे भाशेन हीच पोरसां ताचेच मदें जेजू उत्पन्न जाल्लो. कित्याक जेजूक मानून घेना पळय ती. जेजूची शिकवण तांकां दिता पूण ती निबर कालसाची आसात म्हणून ताका दूख भोगता, तांचे पासत तो मागता. हेंच जाण आसा भाग्योन पावलूच्या जिवितान येतले वाडोळ मोल तो जेजूच्या
भावाक धरून जेजूचे शक्तीन तो फुडें वता आनी जेजूक परगट्टा. भेनासतना गिरान बळान जेजूक परगट्टा. प्रितीच्या भयणी भावांनो, ऑटोमनान आमी आयकलां शीस जेजून 5 उणे 2 मासली घेवन 5,000 लोकांची भूक मारलेली शिसांनी पळयलेले आनी ताचो भावार जेजूचे तांणी दवरलेलो. पूण आतां जेजू मागणें करूंक वता. ते दर्यांत एकलेच सगळे शीस पड्यांत आसतात. वाडोल येता, परते वारें मारता, लारां वाड्याचेर बडोतात, भेतात. जेजू आसलो तेन्ना ताका भिरांत नासलेली, तांणी ताचेर भावार दवरलेलो. आतां जेजू ना, भेतात. असल्या वेळार जेन्ना ते भेतात तेन्ना जेजू तांकां मेळूंक येता. कसो येता? दर्याचेर चलोन. आनी जेन्ना जेजू मेळूंक येता तेन्ना ते समज ते भूत म्हणून भेतात. तेन्ना जेजूच तांकां म्हणटा, दीत दोरात, भियो नाका, हांव तो. जेन्ना ते भेतात जेजू मेळटा, दीत दोरात, भियो नाका, हांव तो. आनी जेन्ना जेजू म्हणून कळटा, खुशालकाय तांच्या जिवितान भितर सोदता. पेद्रू म्हणटा, हांवूय चलता उदकाचेर, म्हाकाय चलोवंक दी, यो. पेद्रू उदकाचेर चलता. पूण जेन्ना पेद्रूची नदर उदकाचेर पडटा, जेजूची वयली नदर तो काडटा, उदकाचेर घालता, तेन्ना तो बुडोवंक लागता. तेन्ना तोच जेजू म्हाका वाटाय म्हणून पेद्रू उलो मारता तेन्ना ताका हात दिवन वयर काडटा. आमच्या जिवितान जेन्ना आमी बुडटा कशें दिसता पळय तेन्ना पेद्रू भाशेन आमचो भावाट हालतो जाता पळय तेन्ना जेजूचे नदर मारया, म्हणया पेद्रूची उतरां, सोमया म्हाका वाटाय. जेजू हात दिवन आमकां वयर काडटलो. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयज आमी बोणकोणीच्या वावराक भेटयलेलो आयतार आमी पाळटा. बोणकोणीन आसलेल्या भाव भयणां पासत आमी मागूंक वचचें. थोडीं जाणां गोडेक कांयच गुन्यांव नासतना आसात, थोडीं जाणां गुन्यांव आसलेलीं आसात, जावं कोणेक व्हडलो गुन्यांव जावं धाकटो गुन्यांवाक लागून ती बोणकोण हो सजा भोगतात. आमी तांचे पासत मागूंक वचचें. कोण धारून काळजाची आसा तांची काळजां मोवाळ कर म्हणून मागूंक वचचें. ताचो आस्कारी जाण आसा मॅक्सिमिलियन कोल्बे, भाग्योंत मॅक्सिमिलियन कोल्बे. भाग्योंत मॅक्सिमिलियन कोल्बे ताचो आस्कारी कित्याक जेन्ना दुसरें महायुग जावचे पयलीं नाझीस जुदेवांक पिडापेट दिताले, मारताले, जायते जाणांक बोणकोणीन घाल्लेले. अशेंच बोणकोणीन जायते कोयदी आसले, तातूंत भितर फादर मॅक्सिमिलियन कोल्बेकूय बोणकोणीन घाल्लेलो. जेन्ना एकलो कोयदी पळोवन वता पळय तेन्ना ते 10 जाणांक विंचून काडटात आनी ह्या 10 जाणांक रँडमली विंचून काडटात पळय तेन्ना तातूंतलो एकलो आसलेलो फ्रांसीस म्हणून. हो फ्रांसीस जेन्ना ताका विंचून काडटात मारपाक तेन्ना तो बोब मारता, म्हजी बायल, म्हजी भुरगीं, ताचें कितें जातलें, म्हजी बायलेचें भुरग्यांचें कितें जातलें, ताका कोण सांबाळटलो. रडटा, व्हडल्यान रडटा पळय तेन्ना फादर मॅक्सिमिलियन कोल्बे फुडें सरता आनी त्या अधिकाऱ्यांक म्हणटा, सायबानो, हांव एक क्रिस्तांव पाद्री, म्हाका बायल भुरगीं नात, हांव ह्या मनशा खातीर म्हाका मारात, हांव मरूंक तयार आसा. तेन्ना फादर मॅक्सिमिलियन कोल्बेक काडटात, ताका सुटका फावो करतात. आनी मॅक्सिमिलियन कोल्बेक आनी उरलेल्या 9 जाणांक एका ल्हानशा कुडान दवरतात. जेवण काडना, कांयच ना. थंयसर मॅक्सिमिलियन कोल्बे आपणाच्या मागण्या वरवीं तांकां दिता, बोळ दिता, तांचे बरोबर मागणें करता, नियाळ करता, देवाचें उतर तांकां सांगता, जेजूच्या कश्टांची खबर तांकां सांगता. पूण तरी आसतना जेवण पासून ना, कांय ना, काडना, ते बाबडे कितें करतले. थोडे जाण आपणाचें मूत पासून पियेतात. आनी असल्या वेळार 2 सुमाना जातोच जेन्ना ते तांकां ती कूड जाय आसली तेन्ना ते येतात मेले जाल्यार पळोवंक गेल्यार 4 जाण जिवे आसतात. तातूंतलो फादर मॅक्सिमिलियन कोल्बे. ह्या 4 जाणांक ते लिटल इंजेक्शन कार्बोलीक एसीड घालून तांकां इंजेक्शन दितात हाताक. ते एक जाण रोखडेच इंजेक्शन दिताच मरतात. मॅक्सिमिलियन कोल्बे देवाचें नांव, जेजूचें नांव घेवन आपणाचो निमाणो स्वास 14 ऑगस्टाचेर 1941 सोडटा. आयज ताका आमी भाग्यवंत म्हणून पासत्ता, सेंट ऑफ चॅरिटी. प्रितीच्या भयणी भावांनो, भाग्यवंत मॅक्सिमिलियन कोल्बे कांयच करूंक नासलेले, तरी आसतना ताका बोणकोण फावो जाली आनी कोयद्या पासत ताणें आपणाचो जीव सोडलो.
आयज बोणकुणीन भेटवलेल्या वावरा पासत आमी हो दीस पाळटना बोणकुणीन आसलेल्या भाव भयणां पासत मागुया, ताचे पासत वावूत तेल्या पासत आमी मागुया. जायतीं आमची भाव भयणां ह्या प्रिजन मिनिस्ट्रीन आसात, वावर करतात, ह्या कैद्यांक बोल दितात, वरवासो उपसयतात, देवाचें उतर तांकां फाव करतात, तांचे पासत मागुया. आनी आमकां आमच्या मागण्या वरवीं हे कैदी आसात तांकां कुरपांनी बोल दिवंक, ताचें मन बदलूंक तांकां तांचे पासत आमी मागूंक गरजेचें. ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी वांटो घेतना आमच्याय जिवितांत कश्ट, वाडोळ, मोल येताच. असल्या वेळार जेजू आमकां म्हणटा, दीत धरात, भियो नाका, हांव तो. आमी जेजूचे नदर धरून आमच्या कश्टा वाडोलान जेजूक सांगात दिवन आमचें जिवीत फुडें व्हरूंक जेजूची कृपा आनी बळ मागुया. आमेन. सगलीं उबे रावया आनी आमचो बाट एकाच देवा स्वयं उच्चारून सगलीं बरोबर म्हणुया. सत मानता देवा सर्वपदिदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयांक, तो पयत आत्म्या वरवीं गोरमी चललो, आंकवार मरी थंय जल्मलो, पोस पिला काल ताणें कोस सोंसले, ताका कुसा जोडलो, तो मेलो आनी ताका निपी किपिलो, तो मेल्यांतलो मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गात चडलो, सर्वपदिदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तान जिव्या आनी मेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पयत आत्म्यांक, कातोलीक पयत सुबेक, भक्ताचो एकतार, पातकाचे बोगसणे, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. थोडेश्यो आमच्यो गरजो बापा मुखार घालून ताचो आदार मागुया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी वेगळोचार पयस करून आपले बरे देगींतल्यान परजेक जेजूचो उपकार जावंक बापाचो आदार तांकां मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. क्रिस्ती सरकारी मनशांनी जेजूचे शिकवणे प्रमाणे सतान, नितीन आनी मोगान आपलो राजकरणीक कारबार चलोवंक आनी ह्या वरवीं आमचो समाज नवो करूंक बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. बणकोणीन आसलोल्यांक तशेंच समाजाच्या वायटान घुस्पलोल्या आमच्या भावा भयणींनी आपलें जिवीत बदलून वायटाचो रस्तो सोडून बरो रस्तो धरूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. बणकोणीन वावर करतल्यांक तशेंच प्रिजन मिनिस्ट्री गोवा ह्या व्हॉलंटियर्सांक जेजू भाशेन खालतीकायेन आनी ल्हानविकायेन आपली सेवा दिवंक बापाची कृपा आनी बळ तांकां मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. कोरोना व्हायरस हे पिडेक लागून जायतीं जाणां कश्टावतात. तांचे सवें सरकारी फुडाऱ्यांनी आपली जबाबदारी पाडूंक आनी जीं आमचीं भावां भयणां मरून गेल्यान तांकां सगल्यांक सर्गीच्या राज्यान वांटो मेळूंक बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. भोव मोगल बापा, थोडीशी मागणी आमी तुजे मुखार दवरल्यान खेरीत भाशेन बणकुणींत आसलेल्या भाव भयणां पासत आमी मागता. तुजी कृपा तांकां फाव कर आनी ह्या वावर करतल्यांक तुजी कृपा तांकां दी. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. Amacina
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर बलिदान देवपाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खी पयत सुबेच्या आदवाक सोरेस्पोर मानून घेवंक. कोणवाल्या बापा, मनशाचे सोडवणे खातीर तुज्या पुतान भेटयलेलें बलिदान आतां आमी तुका समर्पिताव. ताचे वरवीं गुलामपणांत आसलेल्या सुटका मेळूंक आनी आमा सुमेस्तांक जेजू सवे सासणांक तोखता तसली स्वतंत्रताय फावो जावं. त्याच जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सोरेस्पोर तुमचे सव्या आसूं, तुमचे सव्या आसूं. आमची काळजां उबारुया, आमी ती सोरेस्पोरांताय उबारताव. सोरेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वाचुया, वय अशें आमी करूंक फावो. सोरेस्पोरा पवित्र बापा, सोर परिदारांनी सासणाच्या देवा, सोर काल्यांनी सोदताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या सोलमान दिलो आमकां ताणें सोल नवो जिवीत नवे. आपल्या कोश्ट मना वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनोवन जिवनपणान जिखली आमा सुमेस्तांक जिवीत सासणाचें. आपल्या मोहिमेवन सोर प्रवेशा वरवीं उकोडली आमकां दारां सर्गींची. देखून आतां सगल्या दुतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Ovid, 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 Ovid. Dobanco sorbes porto, Dobanco sorbes porto. Sorgani संसार भरल्यात तुझ्या वैभवान. उंसर्गी 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 तुका जोय जोय. Ovid, 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 Ovid. Sorbespora navieta takazoi. Unsorgi, unsorgi, unsorgi takazoi zoi. Ovid, 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 Ovid. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कोशेन कोश मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उणो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें, वो तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान तीन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेज घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नवे आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचे भक्षणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेज मुंच्या पासत ते वारतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावाताचो गोट परगटुया. सोम्या जेजू आमी होवडो खाता आनी हे काळशीतले पियेता. तितले पावटी तूं वैभवान येसू आमी तुजें मरण परगटा.
बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उणो आनी सोडवणेची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पयत आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सोरेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलेचे पयत शुभेच्छा उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवली बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागोतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजी परसुलीत मोगामोल पोलोवंक फाव कर. आमा सुमेस्तांची दया करून आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माई सांगाती, बागयोन जुजे तिच्या पोती सांगाती, बागयोन दोदुता, बागयोन जुजे वास, बागयोन मॅक्सिमिलियन कोल्बे आनी सोरकाली तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. ताचे सांगाता तुजी महिमा सोडूंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदिदार बापा, सर्ववंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमच्या सुरुंडराची याज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पयत जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशींच आमची पातकां मुगस आनी आमकां तायनीन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सोरेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोवस्काय आमकां दी. सगळींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशेन उतरेकता. तर आमकां तिचे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आघातांतली वाटाय. कित्याक रासवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोतोरांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तिचे पयत शुभेच्छा बाट ताचेर दिश्काल आनी तुजी घोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सोची येता आनी रासवत चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोम्या आसूं, तुमचे सोम्या आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटेले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटेले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटेले आमकां शांती दी. हीच ती देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती. शेलेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
ओत्मीक कोमन्यांचे मागणे. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सोगटां परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या वतम्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव उमळीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या पुरी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगलोच म्हाका तुका एक वडटा. तुजे सरशिल्लो कोडसरूंक कदीच म्हाका निर्मू नाका. अशें जावं. प्रार्थुया. दयाल बापा, आमचे सोडवणे खातीर फारीक केल्ल्या मोडाचो उगडास काडून आमच्या कोयदी जाल्ल्या भाव भयणी पासत आमी तुजी काकूत मागता. तांचे बांदपास तुटय अशें ती संतोशान तुजी सेवा करूंक आनी आमी समेस्त प्रमाणीकपणी जियोंक पावूं. आमी मागता आमचे पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सोरेस्पो तुमचे सव्य आसूं, तुमचे सव्य आसूं. आनी सोर परिरात देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचुयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Go by,